वांयगणकर. ही तुमची प्रथा आसा काय कितें आसा म्हणजे तुम्ही 10व्या दिसा गणपती पुजता आणि 11 दिसा प्रथा ना आम्ही सगळी ल्हान ल्हान आशिल्लीं भुरगीं म्हजो भाव बी ल्हान आशिल्लो ओके 7-8 वर्सांचो ओके तेन्ना आमची घरान ल्हान मुर्ती आशिल्ली हां ती मुर्ती हाडून ताणें पुजली आनी सगळे भुरगे आयले आनी कोणाले पोळा बिळा सगळे हाडून माटोळ बांदून गाडी आशिल्ली पळय बैलगाडी ओके ताजेर ताणी गणपती पुजलो आनी थंय दवरलो तांकां सांगलो पाय म्हणून पाय म्हणल्यार ते म्हणाले ना आमी आज हांगा दवरतले आमी रावतली ताजे मदें तो दवरलो आनी दुसरे दीस मागीर तो पायलो हरशींच नेवेद दिलो कोणें मोदक बिदक तसलेंच करून वाडलें तांकां तवशाचो नेवेद ओके आनी कांय केलें ना ओके मागीर दुसरे वर्सा मागीर गणपती हाडलो आनी पुजेक लायलो पुजेक लायलो आनी कोण ती आमची थंयची एक शेजारन आशिल्ली तिणें दिवली हाडली आनी गोड दाळ ते सगळे हाडून दिले आनी ताजे मोदक कर आनी तांकां नेवेद दिवन सांगलें आनी कांय करूं नाका अन्नाचो बी करूं नाका म्हूण सांगताली आमकां ना म्हटलें आमी खंय केलो ना मागीर जालें मागीर हळू हळू करून ते वाडत गेले सगळे भुरगीं मातशें व्हड जालें न्ही सगळे मागीर वाडत जालें मागीर जेवण मागीर लोक खूब शिजो हाडून दिवपा लागले कितें कितें हाडून दिवपा लागले मागीर ते आमी जेवण करून वाडटालीं तांकां सगळ्यांक मागीर आतां हें कितें काय म्हणल्यार हे कोण मागीर आपूण घरांनी घालून पळय तेन्ना ताणें सांगलें कितें आमचे कितें मनोकामना आसा पळय ती पूर्ण करता तुका आमी अमूक दितले म्हणून त्या प्रमाणे मागीर कोणें तोप दिलें कोणें ताट दिली कोणें पेले दिले कोणें ताका माशकोत घाली मुदी घाली आनी कोणें दांत घाले मागराच्या हय ते घाले आनी करून सद्या आतां वाडत आसा आतां हे सगळे युवा एकठांय जाले युवा येवन ते मागीर आतां आनी वाडला सगळे आतां हे सगळे ते करतात कितली वर्सां जाली आतां करता 65 बरं एक सांगा जाय आता तुम्ही चवथ जाता तेन्नाय गणपती घरांनी पुजता तुम्ही कित्याक हो आता घरा भायर आसा ना आमी पयलीं हो गणपती प्रसाद घेतलो दुसरे वर्सा आमी घरांक पुजूंक जाय म्हणून आमगे गणपती ना घरांत तर तो म्हणल्यार ना आपूण भायरूच बसतलो राखणदार कसो हय म्हणून तो भायरूच आसा ओके हय तुमी घरा पुजूंक मेळना आमी घरा पुजना आतां आमचे थंय शेजरा बी आसा म्हगेले मामे भावागे मावचे भावागे सो तांगे सगळ्यांगेर आसा वाड्यार आसा पूण पुजतात ते आनी सगळे मागीर हे आतां गणपतीक घेतले जाता तुम्ही त्यांना पुजपाक तुम्ही तेन्नाय आशिल्ले हय तेन्ना पुजू आशिल्ले पूण ताणी हे केलें ना आमकां देवान प्रसाद दिलो ना न्ही आपूण म्हणाल भायरूच रावतलो 60 वर्सां पयलीं तेन्ना घरांनी पुजताले तुम्ही गणपती ना आमगेर ना नाशिल्लो तेन्ना नाशिल्लो म्हणून आमी सांगलें आमी घरान पुजता म्हणून ओके तो म्हणटालो आपूण घरान येना अशें जालें मागीर सत्यनारायणाची पुजा ओके ती हे केली ती मागीर घरान केली एक वर्स पावस पडलो म्हणून मागीर ती पावस पडटा म्हणटकच करूंक मेळना मे म्हयन्याक करताली आमी ती करूंक मेळना जाली मागीर आमी कितें केलें चवथी कडेन जाता पयले दीस पुजा गणपती पुजा करप आतां तेंच उरना हे एक 20 वर्साक तें जालां मागीर कितें 20 वर्सां कितें जालें म्हणटा तुमी 31 वर्सां पुजेचें म्हणटा पुजेचें सुरू जालें ओके ते केलें नाटकां जातालीं हय नाटकान बी मागीर थोडे ते केले ताणें आनी ती सोडली आतां आमी फक्त हें धरलां फक्त पुजा आनी गणपती हय ओके 10व्या दिसा पुजता आनी मागीर 11 दिसा 11 दिसा विसर्जन 11 दीस पुडो 11 दिसा पुडो आतां कितें पयलीं ल्हान मुर्ती हाडटात आतां हे सगळे युवा जाले न्ही व्हडली मुर्ती वर्सान वर्स हाडटात ते आनी सगळे आतां खर्च हो सगळे ते करतात डेकोरेशन बी पळय केलां आनी केलां सगळे भुरगे म्हणजे उमेद आसा न्ही आनी सगळ्यांक सांगूं लागता 11 दिसांक सगळ्यांक म्हणजे खूब लोक येता पयलीं तरी कमी जातालो आतां वाडत 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 लोक खूब जाता जेन्ना ते पुजिल्ले पळय भुरगे म्हजो भावेक बाकीचे सगळे गेले म्हणटो आनी एकटो आसतलो ओके ओके ते सगळे हे न्ही ल्हान ल्हान ते थोडे कामाक गेल्ले आसतले येस थँक्यू नांव सांगता मातशें तुमचें कोण म्हजें हय रंजना वायगणकर हांव हे गती धू हय तेन्ना तुमी आशिल्ले हय आमी ते ल्हान न्ही तेन्ना म्हजो भाव बी ल्हान बी तेन्ना तो ताणेंच हें केलें ती भावानूच मागीर आदार दिवपा आमची आई आशिल्ली आजी आशिल्ली
तुम्ही खंय पुजिल्लो म्हणले ते हांगाच पुजिल्लो हय हांगाच पुजिलो सेम प्लेसीचेर आता तो व्हडलो हय जावन हय तो आतां व्हडलो जालो कितें करतली देव न्ही गणपती न्ही आमकां उमेद आसा सगळ्यांक उमेद आसा आतां आणि ते तेन्ना तुम्ही पुजलो तेन्ना चवथीचेच दिवस हय हय चवथ जावन 10 दिसांनीच हा चवथ जावन 10 दिसांनी हा चवथ जावन 10 दिसांनी हय, 10 केले दिसांनी पुजला ओके ओके म्हणून तो म्हणाला आपूण तेन्ना त्याच हाचेर पुजपाचो आपला हा ओके 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 प्रसाद घेतला आमी म्हणल्यार तो म्हणाला आपूण भितर येना हा. पूण 10 दिसा पुजपाचो आमी म्हणलें चवथीक ना म्हणटकच आमी तेंच दवरून आसा आनी कितें करतली जे आमचे बी मनान आशिल्लें न्ही गणपतीचे येता सगळे लोक येता खंय खंयसान लोक येता आमच्या भुरग्यांनी म्हणून केलो तो सगळे भुरगे जावन एक करून बेश्टे मल्लाचे हे केल्ली प्लास्टिकाची त्या मागीर ते बेश्टी मूर्ती पडली ती मागीर त्या वर्सा आमी ती दुसरी हाडली मूर्ती मागीर ते आमगे थोडे 10 जाण एक जाले मागीर ते करता करता ते व्हड जाले ते आता सामके चड व्हड जाले म्हणल्यार सगळे भुरगे सगळे एक जातात हे करतात सो पण तुम्ही आता भुरगेपणा म्हणून केल्लो गणपती आता तुम्ही सिरियसली पुढे पावपाक हय आता हो पुढे असंच चलत रावतलो चलत रावतो आता कितली कुटुंबां मिळून हे करता कितें कितली कुटुंबां मिळून गणपती आता सध्या पुजता तुम्ही हांव पयलीं आमी एकटोच पुजताले हा आता मागीर सगळे एक जाले आनी कितें मागीर थोडे आदार करपाक लागले आनी आता तेच करतात माटो घालता हे करतात तेच पयलीं असो माटो बी घालनाशिल्ले आता कितली कुटुंबां आसा तुमचे बरोबर सगळे काय हे आता आमगेली वाड्यार पळय आसली सगळी आमगेलीच घरात तुमची हय या कुटुंबान खंयच गणपती आसना ना सगळे आसता हांगा हा आमगे मामागे हिगे हांगा आसता तेवढे आसता ओके ते फुडें आसता ह्याच्या घरान आसता तुमगेले आमगेर ना आमगेर तुमची कुटुंबां कितली आहा कितें तुमची कुटुंबां आसा की गणपती आता पुजनात पण एकूच पुजता हो 10व्या दिसा पोचता आणि हय. 11 दिसा पायता कितली कुटुंबां आसा कितली कुटुंबां मिळून तुम्ही गणपती पुजतात हे बरोबर आमच्या कुटुंबात सगळे गणपती आसा हा ना तो आमगेरच तुमगेर आसना ना आमगेर सगळी कुटुंबाची येऊन मिळून हांगा पुजतात पुसता सगळी आपण सगळी ओके हेंगेर हा फाटी या हय हय हेंगेर गणपती दवरतात दवरता ओके कित्याक म्हणून अशें केलें प्रथा कितें म्हणून ते कित्याक कित्याक म्हणून पुजपाक स्टार्ट केलो 11व्या दिसा ते भुरग्यांनी सगळे एक जाले गणपती बेश्टी एक मूर्ती आशिल्ली बेश्टी ती पुजे केली मागीर ती दुसरे वर्सा मागीर आनी मातशें हे केलें मागीर दुसरे वर्स आनी माटो घालपाक हे केली पुसपाक म्हण ते करून चड हे जाले सगळे जाले मागीर 10 जाण एक जाले मागीर पुज हे ते खेळ केल्लो तेन्ना हय खेळांतल्यान जाले ते आता तुम्ही सिरियसली जावन हय आता 50-60-65 वर्स सुमार जातली 65 वर्सां सुमार जाले हय खेळ तुम्ही भुरग्यांनी केल्लो स्टार्ट आता सिरियसली आता सगळे तरी एक जाल्या कितलो लोक तुमकां येता हांगा गणपती पळोवपाक गणपती बाबा भरपूर लोक येतात जेवणाक बीन भरपूर लोक येतात आणि सगळी सोयरी सैरी बी ती सांजची येतली थोडी येता थोडी एक तरी कितलो लोक आसता विजीट हांगा एकूच दीस मेळटा न्ही तांकां आयचो फाल्यां पायतले ते फाल्यां पायतले आज जेवण आसा आमगेले फाल्यां दनपार जेवण आसा मागीर आतां लोक 300-400 सुमार जेवण आसता लोक 300-400 लोक विजीट करता हय ते जेवणा पळयत न्ही आमगेले पळय थंयच पळोवन कळटलें दामोदर गोपाळ राणी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु नमो नमः सगळ्या सांगपाचें म्हणल्यार हांगा 10 जाणां मिळून दर वर्षाक हांगा आज ह्या गणपतीचें पूजन आनी तशेंच सत्यनारायणाचें पूजन करतात सगळे हांगा सगळे लोक काल रातचे सगळे तयारी आज सकाळी करून
आणि त्याप्रमाणे सगळे धनमन येते आणि हांगा करतात त्याप्रमाणे म्हाका आपण हांगा त्या पुजनाचे सगळे कशें करपाचे हे बी विचारून व्यवस्थित हांगा करतात आणि त्याचप्रमाणे विशेष करून ह्या भाद्रपद मासात ह्या गणेश चतुर्थी करतात ह्या विशेष म्हणले ह्या व्रत आसा व्रत म्हणले पयल्या दिवशी उपास रावून दुसऱ्या दिवशी सगळे पूजन करून आनी परत रात्री उपास करून दुसऱ्या दिवशी हे लोक पावयतात आणि त्याचप्रमाणे हाचे सगळे षोडशोपचार पूजा केली असता प्राणप्रतिष्ठा जाता मागीर षोडशोपचार पूजा जाता आणि त्याचप्रमाणे ते सगळे हांगाचे गणपती जाऊन परत सत्यनारायणाची पूजा जाता आणि त्याचप्रमाणे दनबाराक सगळे भक्तादी लोक येऊन सगळे प्रसाद वितरण आणि त्याचप्रमाणे सगळे जसे सगळे कडे चलता त्याचप्रमाणे हांगाही त्यांचे पूजन उत्तम रितीन चलता आणि त्याचप्रमाणे ह्या व्यवस्थित असे चलत आयले आसा आणि फुडें असे चलो आणि त्यात सगळ्यांचे सगळे देवी देवतांचे सर्वांक त्याचा आशीर्वाद पावो आणि सगळ्यांचे उत्तम रितीन बरें जावं आणि सर्वे जना सुखीनं भवंतु. पण